नितीन रमेश फळदेसाई, राष्ट्रीय बजरंग दल गोवा अध्यक्ष. माझ्याबरोबर संजय म्हालशेकर असं तो दाबोली हांगा रावता. तो मुरगांव मतदार संघ सगळो जो मुरगांव जो तालुका आसा ह्या तालुक्याचो राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष आसा. माझ्याबरोबर समीर खुटवाळकर आसा आनी अन्य दामोदराचे भक्त हांगा आसा. आयची ही प्रेस मुद्दाम आपोवपाचें कारण म्हणजे काल एक व्हिडिओ एकूण फेसबूक आणि सगळ्या हेचे चॅनलांचेर तो प्रसिद्ध जाल्लो आसा. त्या व्हिडिओन एक हांगासरलो गोंयान जे 2 दीस पयलीं सेक्स स्कॅन्डल हाचो एक बॉम्ब जो गोंयान आणि प्रामुख्यान मुरगांव तालुकाचो सेकंड बॉम्ब असो म्हणटा, असो एक बॉम्ब काही दिसा पयलीं हांगा गोंयान फुटलो अशें म्हणटा. आणि ह्या संदर्भातली केस जी सगळी जी आसा त्या केसी संदर्भान काल एक व्हिडिओ एक प्रसिद्ध जाल्लो आसा. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमान एक लक्षात येता की जे कोण आसात ते लोक एकामेकाच्या बद्दल तूं मेमे तांचे सुरू आसा. म्हाका ते सगळ्या ह्या सेक्स स्कॅन्डलान कांयच पडपाची गरज ना. म्हाजो फक्त एकच पॉयंट आसा आणि तो पॉयंट म्हत्वाचो आसा आणि त्या पॉयंटमुळे आम्ही आज पत्रकार परिषद घेतिल्ली आसा. खरें म्हणजे तो जो अमोल म्हणून त्याचें नाव जें आसा त्या अमोलान काल जी प्रेस म्हणटा किंवा त्याने व्हिडिओ घेतला का म्हाका खबर ना, कित्याक बाकीचे प्रेसवाल्यांचे थंय कांय दिसना. तो एकूच व्हिडिओ दिसता म्हाका आनी मागीर तेणें कोणाक दिला जाल्यार कांय खबर ना. पण प्रेस घेतले अशें म्हाका दिसना आनी सगळे पत्रकारूय थंय आशिल्ले अशेंय म्हाका दिसना. पण त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून माझ्या लक्षात त्याने येयल्ले आसा ते म्हणजे तो आपली सगळे गाता जी आसा रडगाणे सगळे जे आसा तो सगळे आपली मांडटा. पण त्याच बरोबर तो अशें म्हणटा की तुमकां जो कोण थंयसरलो प्रतिनिधी आसा, लोकप्रतिनिधी जो आसा ताका जर सकयल खेचपाक जाय जाल्यार दामोदराक खेचपाचो पडटलो. ह्या त्याच्या वाक्याक आमी निशेध करता. राष्ट्रीय बजरंग दल गोवा म्हणून आम्ही निषेध करता. खरें म्हणजे हे जे त्याने वाक्य वापरला ते खंयच्या संदर्भान आसा ते आमकां लक्षात येवपाक जाय. खरें म्हणजे एक तो त्या व्हिडिओन दामोदर ह्या शब्दाचो अशा पद्दतीन उपयोग करता की तेजो तो खास मित्र आशिल्लो किंवा बाळपणाचो मित्र आशिल्लो अशा पद्दतीन तो शब्दाचो वापर करता. खरें म्हणजे ताका खबर आसपाक जाय की ह्या पूर्ण मुरगांव तालुक्याचे श्री देव दामोदर जे आसा हे आराध्य देवता आसा. हे पूर्ण मुरगांव तालुक्याचे देवता आसून पूर्ण गोंयचे सुद्धा ते आराध्य देवता आसा. प्रत्येक वर्सा आमकां खबर आसा आत्तां हांगा सप्तक चालू आसा. प्रत्येक वर्सा सप्तकाच्या वेळार अनेक लोक भक्तगण जे आसा हे दामोदराक लागून प्रत्येक ठिकाणसून म्हणजे गोंयच्या सगळ्या कोपरांसून हे त्यांची भेट घेवपाक वर्सान एकदा भेट घेवपाक ते हांगा गोंयान येतात, वास्कोन येतात. आणि अशें आसतना देव दामोदरांचें नाव अशा पद्दतीन घेता जशें कितें म्हणजे अतिशोक्ती जातली हें म्हणटा आसतना की तेजें म्हणणें अशें आसा काय कितें की देव दामोदर जे आसा तांकां सकयल खेचपाचें आनी त्या माकडांक कोणाक त्या प्रतिनिधीक बसोवपाचो आसा काय कितें. अशा प्रकारचे नीच अशा प्रकारचे हें वाक्य जे आसा ते वापरलेले आसा. आनी आतां तो म्हणजे हे सगळे रुमर्स जे आसा आमचे हेच्या संदर्भातले हे सगळे पावल्ले आसा सगळी कडेन. अशा प्रकारची पत्रकार परिषद जातली अशेंय म्हटलेले आसात. आणि त्यामुळे तो आता माफीनाम्याच्या प्रकारचा परत एकदा व्हिडिओ व सगळीकडे जाहीर करता. या व्हिडिओन सुद्धा तो परत एकदा आपण माफी मागता म्हणटा, पण पत्रकारांक आफयना, पत्रकारांक कोणाकूच आफयना. प्रत्येक परत तो पर्सनल आपण व्हिडिओ करता, पत्रकारांक सांगता, हेंकां सांगता, व्हिडिओन सांगता की आपण माफी मागता म्हणटा. माफी कोणाची मागता तू? खरें म्हणजे तुवें या सगळ्या हिंदू समाजाची माफी मागपाक जाय. पूर्ण गोंयचो हिंदू समाज जो आसा जे हे श्री दामोदर देवाचे भक्त आसात, जे 124 वर्सां या दामोदराची भक्ती करता, या सगळ्या भक्तजनांचो तुवें अपमान केल्लो आसा. तुझ्या प्रत्येक पर्सनल लफड्याक लागून तू हांगासर देवाचें नांव बदनाम करता आणि म्हणटा की आपण दामोदराचो, आपण तेजो भक्त. अरे तू भक्त जाल्यार तू देवाक बदनाम कसो करता रे? तू मुरगांव तालुक्यान आशिल्ले हिंदू जे आसा हे खंय आसा? या देवस्थानाची कमिटी आसा, ही कमिटी खंय आसा? खरें म्हणजे
त्यांच्या देवस्थानाचेर हो आघात जाल्लो आसा, त्यांच्या देवस्थानाचो अपमान जाल्लो आसा. आणि त्यामुळे खरें म्हणजे कमिटी आसतली हांगासरली किंवा हांगासरले मुरगांवांतले हिंदू समाज सगळो जो आसा, ह्या हिंदू समाजान खरें म्हणजे ह्या मनशाक विचारपाक जाय आशिल्लें. तेंच्यांनी पत्रकार परिशद घेवन हे कित्याक लागून म्हटलां, अशा प्रकारची विचारणा जी आसा ती खरें म्हणजे तेणें करपाक जाय. जी आयज तेणें सांगलेल्या त्या प्रमाणे तेणें ती दामोदर देवळाची इतकी वायट प्रमाणे हें केलां. तेणें खरें म्हटल्यार मिडियाक आपोवन दामोदर देवळान नाक घासून क्षमा मागपाची आनी न्हू फाटल्यान आपलो कोणूय जावं तो प्रतिनिधी जावं कितें जावं तेका जर देंवोवचें पडटा जाल्यार पयलीं दाम बाबाच्या स्थाना वयल्यान देंवपाची हें अशें उलोवपाची तेका धाडस जालें कशें हें मेन. आमच्या धर्मा बद्दल कोणेनूय जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं किंवा मुसलमान आमी हें खोपोवन घेवचें ना, कशेंच खोपोवन घेवचें ना आमी हें. तेणें मिडिया बरोबर मिडिया फुडल्यान येवन तेका जर खरेंच दिसता आपणें चूक केल्या जाल्यार तेणें मिडिया फुडल्यान येवन दामोदर देवळान सगळ्या फुडल्यान तेणें नाक घासून क्षमा मागपाची हेंच आमचें मागणें. दामोदर भजनी सप्ताहाचो कमिटीचो मेंबर म्हणून उलयता हांव. काल जी अमोल केरकरान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती कोणाक तरी आपोवन हांव स्वता एक पत्रकार, तुमी या म्हाजे फुडें, आमकां कोणाक तरी आपोवंक ना, एक चॅनलाक दिल्या. निदान तो आतां म्हाका चॅनलान हांगासरूच दिसना. इंटरव्यू घेतना मात तरी त्या चॅनलान चिंतूंक जाय आसलें बाबा तो कितें उलयलो, तो इतके लागले जाणा मरे मनाक, कितले फोन सकाळच्यान दुयेंसां तरी येयला आमी हांगासर.